मोगाच्या भावा भयणीनो, बरो दीस तुमकां मागता आनी बाळक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन आज दुसऱ्या दिसाच्या नव्यानाक येवकार मागता. आज आमी पवित्र आत्म्याच्या अनेक फळ शांती ह्या विशीं नियाळ करतल्या. शांती आशेवचो मनीस देवाच्या स्पिरिताच्या उल्याक कान दिवचो मनीस. तो सलिसायेन सैरण सुकाना, आपल्यास हांवकार चिंतपान तो मुखार वसना. कसल्याय संदर्भांनी शांती करूंक संधान करूंक पयलो मेट तो काडटा. ही ताका सलिसायेन वा नालिसाय हाडिना वा लजेकी घालिना. बागार पवित्र आत्म्याच्या बळान भरलेलो तो आपणाक ल्हान करूंक तयार जाता. आमकां क्रिस्ता थंय एकवटांचो आत्मो दिलो आसता शांती समाधानाक आयती आसचे तसली जावंक आयची लितुर्जी आमकां आपयता. आयच्या नवेनाचे वेळी आमचे थंय आनी अक्रिस्तांव भावंडां मदें शांती समाधान रुत जावचे खातीर मागया. ह्या मिसाची तेसवां ह्या परी आसात. 12 वर्साच्या सुफळ वैवाहीक जिवनाक अर्घ जावन मीस भेटयता आयवान आनी प्रीती क्रास्ता. 30 वर्साच्या सुफळ वैवाहीक जिवनाक अर्घ जावन मीस भेटयता टॉनी आनी विल्मा. देवाक अर्घ जावन मीस भेटयता ज्योती दीपक सिक्वेरा. देवाक अर्घ जावन मीस भेटयता सेलीन आनी ग्रेसी डिसोजा. देवाक अर्घ जावन मीस भेटयता सिरिल स्टेल्ला फर्नांडीस आनी कुटाम. देवाक अर्घ जावन मीस भेटयता सेलीन डिसोजा. लेन्सी सल्डानाक देवान बरे भलायकी लाभयल्ले खातीर अर्घा मीस जावन भेटयता हिल्डा लोबो. प्रत्येक इराद्या खातीर मीस भेटयता स्टेफी डिसोजा. प्रत्येक इराद्या पासत बाळक जेजूचे एक भक्तीक मीस भेटयता. प्रत्येक इराद्या पासत ब्रायना आनी स्टेल्ला डिसोजा. सिक्वेरा आनी फर्नांडीसा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्या सर्व पुर्वजां खातीर मीस भेटयता अरुण आनी लेन कुटिना. ह्या सर्व तेसावां मदें आमचे तेसावां सांगाता घालन प्रवेश गिताद्वारे मिसाक सुरवात करया. उबी रावया.
तुम्ही कुस्टून असल्यानो या दिशी वासंगावचालो बुजी सुखी शिखामथिता कित्याक उड्या कात्या काळजा सोमा एका बोला एका काळजा तुझे नावी सोम्या आमी हाया भाऊ बहिणीचे मुखामेळी जेसू तुझो मधुर सांगात बोता एका बोला एका काळजा तुझे नावी सोम्या आमी हाया भाऊ बहिणीचे मुखामेळी जेसू तुझो मधुर सांगात बोता बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्रात्म्याचो एकवो तुमचे सोबे आसो. बाळका जेजू तई बो मोगाळ भावा भयणीनो हा भागी कितले भावा भयणी भाशेन माया मोगान जियोवचें. किर्तनांतलीं ही उतरां उखलून धरन पापा फ्रांसिसान दिल्लें विश्व परिपत्र फ्रतेल्ली तुत्ती सगळ्या संवसाराचो लोक हर एका जाती कातीचो लोक आमी कोणीय जावं आमी देवाचीं भुरगीं आमी भाव आनी भयणी हें चिंताप उखलून धरन आयचो विशय विसला समाधान. क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो हाडन समाधानाचो संदेश. ताच्या 4 बिरुदां पैकी इजाया प्रवादी म्हणटा समाधानाचो कुंवर प्रिन्स ऑफ पीस आनी ताणें दिवचें समाधान दानां पैकी दान वर्तें दान समाधान तुका आनी म्हाका लाभोवंक जाय. आनी जेन्ना हें दान हांव घेतां तें दान हेरांतय वांडटा. आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घरांनी आमच्या सेसंबरा राष्ट्रा मदें समाधान येवंक शकता. तर भाव बांदवपण येजय जाल्यार समाधान गरजेचें. हें देणें म्हाका आनी तुका मेळो म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना समाधाना विरोध आमी कितें पातकां आदारल्यांत. कसलो वेगळो सरमचे थंय जाला कसलो होगे राग द्वेश आमी दवरला. ह्या स पातकां खातीर भोगसणे मागून खेरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटिली जावंक आमकां सतां आयती करया. हांव पातकी आनी तुमकां भावा भयणीनो मुदगण्यावर सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें चडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या बहुपवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केलाय देखून तुका आमी दिन वाचता.
या जिवितांत जे गोडसाण साकून दोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली त्या संतोसाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नच्या सस्न. सांब पावलून फिलिपिगरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. कसलोच कंथ हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तो व्हड आमचे जाणवायेन आटापंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमचीं काळजां आनी तुमचीं मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें. शेकी बाबा भयणीनो, जे कितें सत आनी जे कितें मर्यादेचें निर्मळ नितीचें मोगापात आनी बरें मनापात तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें आनी हगडीक फावो जाल्लें तसल्याचेर तुमचें गमन दवरा. देवाचें उतार हें सर्वेश्वराचेर पातीन राव आनी बोरें आदार. थवळ शांतीन जियेतलोय सर्वेश्वरा मुखार. नितीवंताच्या तोंडांत घोळतात उतरां जाणवायेची. सर्वेश्वराच्या हातान सोड सगळें तुजें जिवीत. ताचेर विश्वास तुजो दवर तो तें चलोवन वरीत. नितीवंताच्या तोंडांत घोळतात उतरां जाणवायेची. नितीवंताच्या तोंडांतलीं उतरां जाणवायेची. उतरां जिबेस सदाची काळजांताच्या शांती. नितीवंताच्या तोंडांत घोळतात उतरां जाणवायेची. नितीवंताच्या तोंडांत घोळतात उतरां जाणवायेची. Service for God,
परस्पर तुमचे सोबे असो तुमचे सवे आसो मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुम्या ये या मुझे सरशी समेस्त तुम्ही कष्टतल्यानो आणि वजन वावयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो मुझे जू तुमच्या खांद्यार घेया आणि मुझे लागचें शिका कित्याक हांव बळ्या आणि खालत्या काळजाचो आणि तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक मुझे जू वावोवंक सुलभ आणि मुझे वजें हाळू जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता समाधानाचो कुरो जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मुगाळ भावानो आनी भयणीनो दाना पैकी दान वर्तें दान समाधान आनी हर एकलो आमी समाधानाक आंवड येता आमी कोणा कडेन उलयता आसतना आमचे लागीं सांगतात फादर सक्कड बरें आसा पूण मोतीक समाधान ना फादर कितें तें समाधान खंयच्यान आमकां मेळचें कशें आमी जोडचें जायतीं सवालां आमचे मदें येतात हाबागी कितलें भावा भयणी भाशेन समाधानेन सांगाता जियेवचें ह्या एकवटान माया मोगान आमी जिये जाय म्हणून देव आशेता देवान हो सगळो संवसार एका कुटुंबा भाशेन रचला आनी हर एकल्याक आमकां भाव आनी भयण जावन रचला पूण आमी माया मोगान जियेवच्या ह्या घराण्यांत समाधान होगडावन बेजारायेन खरांदायेन जियेता देखून एकल्याक भाव एकल्याक भयण म्हूण लेखूंक आमी फाटीं सरता हेंच विशय उल्लेख करून पापा फ्रांसिसान बरयलें विश्वपत्र फ्रातेल्ली तुत्ती उतरां फ्रांसीस आसिसाची सा फ्रांसीस आसीस सकट लोकांक उल्लेख करून आपणाच्या भावांक भयणीक हें परिपत्र बरयता तीं उतरां विसरून काण सा फ्रांसीस पाप फ्रांसीस म्हणटा आमी सगळीं भाव आनी भयण देखून ह्या सगळ्यांक कित्याक जेजू ह्या संवसारी येता आसतना कोर आंजासो गायतालो गायना कितें म्हणून महिमा देवाक उंसर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी शांती क्रिस्तवांक मात्र न्ही शांती भारताच्या देशाच्यांक मात्र न्ही शांती जुदेवांक मात्र न्ही हें समाधान आख्या संवसाराच्या 100 लोकांक समाधान देखून सक्कड मनीस समाधानेन ना जाल्यार हांवें आनी तुवें समाधानेन आसोंक जायना कोणूय चिंचे नाका म्हज्या घरा हांव समाधानान रावता शेजारा झगडें करून दी शेजाराच्या झगड्याचो वसो म्हाकाय लागता आनी हांव झगडें करूंक सुरू करता देखून आमी समाधान हाडी जाय जाल्यार आख्या संवसाराक समाधान हाडूंक आमी पेसाडूंक जाय म्हणलो संदेश पापा फ्रांसीस म्हाका आनी तुका दिता जेन्ना अमेरिकेचो अध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रंप मेक्सिको आनी अमेरिकाच्या मदें व्हडलो पागोर बांदूंक येवजण करता द वॉल बिटवीन अमेरिका अँड मेक्सिको पापा फ्रांसीस थंयसर वचून मीस भेटून तुका सांगता तुज्या बियाचो परिणाम जावन तूं वणोन बांदूंक चिंताय पागोर बांदूंक चिंताय काड तो पागोर कोण पागोर बांदून जियेता तो बंदिवान जावन भितर उरता म्हणालो ताका धैर्यान पापान हाथंयसर अमेरिकेच्या अध्यक्षाची केळकुळां करून ताची निंदा करून ताचें खंडन करून पापा फ्रांसीस उलयलो आनी पापा फ्रांसीस म्हणटा दोरो बांदी नाका पागोर बांदी नाका बदलाक ब्रिज संख्ये बांदूंक सदान कर एका आनी एका मनशा मदें जाय आमकां संको आमी भाव बांदव पूण राष्ट्र मदें कुटुंबा मदें पागोर बांदचें नाका ही उतरां आयकत आसतना म्हाका आनी तुका उडास येनागी आमच्या घरा भोंवतणी कितलो व्हडलो पागोर आमी बांदता आमच्या कोवेंताक केदो व्हडलो पागोर आसा भितरल्या मदेच्या कोवेंताक आनीक व्हडलो पागोर आसा आमी पागोर बांदून जियोंक चिंतता एका दाडा चिंती आमचो गांव पागोर नातुल्लो गांव जाल्लो जाल्यार आमी समाधानीन जियोंक आसतेंगी
सक्कड म्हणचे आसा पयलें कॉम्पाउंड वॉल घाल फादर ना जाल्यार तुका समाधानान जियोंक सोडिनात म्हणटात पळय मो देखून आमी पागोर बांदूंक चिंता पूण आमी आमच्या कॉम्पाउंडाक पागोर बांदले बरोबर आमच्या जिविताकी आमी पागोर बांदता जेन्ना आमच्या जिविताक आमी पागोर बांदता हांव हेरांतान पयस सरतां हांव एकसुरो जावन उरतां हांव म्हजो संवसार म्हणून हांव एक वरे विंगड सुवातेर खूप मांडुका म्हणटात बांयत असल्या माणक्या बरी म्हजे इतल्याक जियोंक हांव सदांच करतां पोलाणो एकलो मनीस आमच्या हंपन कट्ट्यार आसलो खंय आनी हंपन कट्ट्यार वडल्यान बॉब मार म्हणलो बॉब मारतलो खंय जोरान 4 मारो कुडसोचे कडेन जोरान बॉब मारतलो आनी कोणें ताका आपयलें आरे सायबा तूं कित्याक हांगा बॉब मारताय कित्याक बॉब मारता कित्याक बॉब मारताय हांव हंपन कट्ट्यांत असल्या अस्थींक पुरा दवडायतां अरे पिश्या हंपन कट्ट्यांत अस्थी खंय आत रे एक्की अस्त दिसना पळय हांव बॉब मारतां देखून अस्त ना म्हणालो खंय हांव बॉब मारतां देखून हांगा हंपन कट्ट्यांत अस्त ना हे संघर्ष सांगला अमेरिकाचो अध्यक्ष जॉर्ज बुश आसतना इराकाक वचून दे हॅव वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मनशाक नाश करची आयुधां तांचे कडेन सद्दाम हुसेना कडेन इराका कडेन आसात म्हूण ताणें वचून बॉम्ब घाले लाखांनी लोक मेलो आनी निमाणें कितें म्हळें देर आर नो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अस्ती नात म्हळें पळय थोडे फावटी आमी आमच्या शेजारच्या कडेन भियान रावता तो म्हाका वायट करता ताणें म्हाका माट केला ताणें आज म्हजे विरोध उलयला अशें नानान ती गणितां असती हेरांच्या जिवितांत करून तांकां नाश करूंक आमी पागोर बांदता तांचेर बॉम्ब उडयता तांचे विशयान अनावश्य आमी उलयता हें सकड करता कित्याक फकत भियान देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा तुजें तें आसलें भें तुका ना समाधानाक कारण जाता युअर फियर इज द कॉज ऑफ ऑल लॅक ऑफ पीस अँड इनस्टेबिलिटी दॅट गवर्न्स यू ऑल द टायम तर मोगाळ भावानी भयणी आयची वाचपां आमी पळया आयचें पयलें वाचप सांत पावल फिलिप्पीकारांक बरयता तुमी जाणात सांत पावलान पत्रां सकडांक बरयल्यान रोमाकारांक कोरिंत घरांक एफेस घरांक गलात घरांक सकडां पत्रां बरयल्यान पूण ह्या सगळ्या समुदायां पैकी सांत पावलूक चड मोगाचो समुदाय जावन आसलो फिलिप्पीकारांचो समुदाय देखून फिलिप्पीकारांक तुमी म्हज्या मोगाचे न्हू म्हणटा तुमचो म्हाका उडास येता तुमी म्हजो मुकूट जावन आसात म्हज्या जिविताक भोव लागशिल्लें स्पंदन करची तुमी जावन आसात इतल्या मोगाची तुमी जावन आसतना हांव तुमकां सांगता तुमकां समाधान हांव आशेतां हें समाधान तुमकां मेळचें जाल्यार तुमी कितें करूंक जाय तुमचें तें आसली कारांदाय पयस करा सगळ्या विशयान तुमी आटोवंक वचनाकात स्ट्रेस मॅनेजमेंट तुजें तें आसलें स्ट्रेस पयस कर सगळें आटोवन कारांदाय सगळें देवाच्या हातान दी दुसरें मागणें कर दिसपट तें मागणें कर आनी तुका कितें गरज आसा देवाचेर तूं समर्पून दी हाचेतान तुका समाधान मेळटलें आनी तिसऱ्यान कितें कर तूं सता नितीन माया मोगान जियोंक सदांच कर आनी हाचेतान तुका बरेंपण लावतलें अशें विविध उतरांनी सांत पावल फिलिप्पीकारांक म्हणटा समाधान तुमचें तें रास करूं कित्याक तुमी बरीं मनशां बऱ्या मनाचीं मनशां देखून तुमचें तें समाधानाचें देणें देवातान भरपूर मापान येवंक जाय म्हूण सांगता तर आज आमच्या जिवितांत ह्या समाधानाचें देणें मेळो जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय हांव आज तुमकां एका विश्व पत्राच्या पर्यटनाचेर आपूण व्हरतां तें जावन आसा पापा जॉन 23 जो हांव 23 ताणें बरयल्लें आपुरबायेचें पत्र जावन आसा पाचेम इन तेरीस आनी हें परिपत्र तुमी वाचलें जाल्यार तातूंत आपुरबायेची शिकवण आसा ती तुमच्या मुखार हांव दवरूंक कशी व्हरतां दुसऱ्या महाझुजाचो काळ आखेर जाल्लो तितलोच तो दुसऱ्या महाझूज आखेर जालें आनी दुसऱ्या महाझूज आखेर जाल्या उपरांत सगळ्यांनीतल्यान आतां कोल्ड वॉर इशिंतान सोवियत युनियनाची राष्ट्रां तिशिंतान अमेरिकाची संघाताची राष्ट्रां दोनी एकामेका झुजाक आयती जाली तिसऱ्या महाझुजाक इशिंतान बर्लिनांत पागोर वाळबयलो ईस्ट बर्लिन वेस्ट बर्लिन 1969 एक पागोर वापरलो तेणे आसतना क्युबान मिसायल्स दवरून अमेरिकाचेर धाड करूंक रशिया लागीं पावलें तिसरें महाझूज लागीं येता म्हणटा आसतना पाप साहेब एक पत्र बरयता त्या पत्राचें नांव पाचेम इन तेरीस एक नावार्थीक परिपत्र कितें म्हणटा पाप साहेब म्हणटा हो वेळ माया मोगाचो वेळ समाधानाचो वेळ एकामेका झगडें करून वेळ न्ही देखून तो पत्र बरयत आसतना इगर्ज ताच्या बिस्पांक पाद्रींक माद्रींक बरयना तो म्हणटा बऱ्या मनाच्या मनशांक सगळ्यांकी हांव बरयतां आमी जावंक जाय बऱ्या मनाची मनशां त्या दाळा देवाचो संदेश आमकां मेळटा
देखून हे परिपत्र युनायटेड नेशन्स असेंब्लींत वाचलें आनी ताचे विशयान नियाळ केलो आनी म्हणाले असलें परिपत्र ह्या सन्निवेशान आमकां जाय की त्या सकट लोकांक समाधानीन जियोंक हें परिपत्र आपोवणें दिता. देखून हें परिपत्र बरोवन 5:33 आमचो 4 विशय आसात. पयलें, मनशांची हक्कां उखलून धरा. 1948 युनायटेड नेशन्सांनी एक मनशा हक्कां चार्टर ऑफ ह्युमन रायट्स स्थापन केल्लें. देखून पाप साहेब म्हणटा हर एका मनशाक ताची डिग्निटी दिया, ताची मर्याद दिया, मनशा भितर लेखूंक सदान करा. हें जावन आसा पयलें. मनशाक मनशा बरी तुमी लेखलें जाल्यार सकट जाता. दुसरें जावन आसा राष्ट्रांचें आडाळतें मनशाच्या चिंतपा प्रमाणे जायना जावं राष्ट्रांचें आडाळतें देवाच्या चिंतपा प्रमाणे जावं. तुमी जाणात आमच्या गांवांत आतां BJP गव्हर्मेंट चलता. देवाचे चिंतपा प्रमाणे आमच्या भारताचें आडाळतें चलता गी. देवाच्या उपादेशां प्रमाणे आमच्या भारताचें आडाळतें चलता गी. हें सवाल आमी करूंक जाय. आमच्या समाजींत जर तर देवाच्या उपादेशां प्रमाणे देवाच्या शिकवणे प्रमाणे देवान मांडोवन हाडल्या मांडावळी प्रमाणे आमी चल्ल्यार मात्र देवाची शांती आमचे मदें येवंक साध्या. मनशाच्या चिंतपा प्रमाणे आमी बांदून हाडलें जाल्यार तें समाधान येना. तिसरें, राष्ट्र मदें आमी संख्ये बांदूंक जाय. दोरे बांदचेनी एकामेका संधान करूंक जाय, राजी करूंक जाय, सांगाता हाडूंक जाय. आनी चवथें, सर्वतोमुख अभिवृद्धी मनशाची जावंक जाय. APJ अब्दुल कलाम आमचो भारताचो अध्यक्ष तो अशें म्हणा लागलो, मोगाचेनो जर तर आमच्या डेमोक्रेसींत प्रजाप्रभुत्वांत बरेपण जायजें, समाधान येजें जाल्यार कितें जायजें? हर एका मनशाची उदरगती जावंक जाय, हर एका मनशाक बरेपण जावंक जाय, हर एका मनशाक शिकप मेळोवंक जाय, हर एका मनशाक वस्ते घर मेळोवंक जाय, सर सवलताय लाभोवंक जाय. त्या दाळा मात्र समाधान मेळटा. फकत उतरांनी आमी समाधान म्हळें जाल्यार जायना. हर एका मनशाचें बरेपण समाधानाची वाट जावन आसा. तर मोगाळ भावांनी भयणी, आज कश्टांतल्यान येया, वजन वयतल्यान येया, तुमकां हांव विशय दितां. म्हजें जूं हाळू, म्हजें वजें ससार म्हणून जेजू मातेवाच्या वांजेलांतलीं उतरां आमचे मुखार दवरता. जेजू थंय आमी आयल्या जाल्यार आमकां समाधान मेळटा. आमच्या चिंतना प्रमाणे आमी गेल्यार आमकां समाधान मेळना. आमकां खरें समाधान जेजूतान येवचें. जेजू जावन आसा शांतेचो कुंवर म्हणलें आमी उडास दवरूंक जाय. देखून बाळका जेजूक आमी मान करता. बाळक जेजू एक कस्तुरी मृगा आशिल्ल्या प्रमाणे तुमी आयकलां मग, कस्तुरी मृगा. कस्तुरी मृगा म्हणल्यार ह्या मनजातीक कशें जाता गे म्हळ्यार ताच्या आंगातान एक बरो परमळ येता. पूण त्या मनजातीक कळीत ना आपणाच्या आंगातान इतलो बरो परमळ येता म्हणून ताका कळीत ना. तें वचून तेणें येणें गश्टिता आनी गश्टिल्लो कडचो परमळ काडून तो मोलादीक जावंक पावता. जेजू जावन आसा एक कस्तुरी मृगा. खंयसर जेजू येता थंयसर समाधान आसा, पूण खंयसर जेजू ना थंयसर समाधान ना. तर हांवें आनी तुवें जेजू बरी जायना जाल्यार आमी एक कस्तुरी मृगा जावंक जायना. आमी समाधानाची हातेरां जावंक जाय. तुमी जाणात पाप आसिसीस ऑफ सान फ्रांसीस कितें म्हणालो, मेक मी ए चॅनल ऑफ युअर पीस. म्हाका एक समाधानाचें हातेर कर. तर हांवें आनी तुवें समाधानाचें हातेर आयच्या संवसारांत जावंक आमी सदान करूंक जाय. त्या दाळा हें समाधान आमी हेरांक दिवंक पावतले. तर मोगाळ भावांनी भयणी, आख्ख्या संवसारार आमी भाव भयणी बरी माया मोगान जिये जाल्यार आमकां समाधान गरजेचें. आनी हें समाधान दी जाल्यार आमी क्रिस्ताक आमचो कन्न घेवंक जाय. क्रिस्ताचें समाधान क्रिस्तान वांटिल्ले बरीस आमी हेरांक वांटूंक सदान करूंक जाय. इजाया प्रवादीचें अपुर्बायेचीं उतरां तुमचे मुखार दवरतां. सुणें वागट शेळये सांगाता जियेतलें. सुणें वागट शेळये सांगाता जियेतलें. बोकडे पील चिट्ट्या वागाच्या कुशीक आड पडतलें. वासरू आनी शिव सांगाता सरतेलीं. ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी आस्वेल इश्टागतींत आसतलीं. तांची पिलां सांगाता न्हिदतलीं. शिव बैला भाशेन तण कातलो. दुदाचें बाळशें सोरपाच्या बेळांत खेळटलें. ल्हान भुरगें आग्याच्या बेळांत हात घालतलें. म्हज्या आख्ख्या पर्वतार कोणी वायट करिना. जशें दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी सुरेस्पराच्या गिन्यानान बरोवन येता. इजाया प्रवादीच्या 11व्या अवस्वरांत आयकूंक मेळचीं उतरां आज सत जावंक जाय.
समाधान येजय जाल्यार म्हजे ताण तुजे ताण आयिल्लें समाधान तें तात्कालीक. मनुष्य ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮನೆಯ ತನಕ, देवर ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೊನೆಯ ತನಕ. तर आमकां न्ही जावन समाधान मेळचें जाल्यार हांवें येवजन केल्लें समाधान पावना. जर तर मोदीन रामराज्य जायचें म्हळ्यार भारतांत समाधान येना. तें तात्कालीक समाधान. म्हज्या कुटुंबांत हांवें समाधान येवजन केलें जाल्यार समाधान जायना. जर तर म्हजें समाधान क्रिस्ताच्या समाधानाक सर जावन आसा, क्रिस्ताचें समाधान हांव आपूण घेता, तें समाधान सगळ्यांनी वांटूंक आमी शकता. देखून क्रिस्ताचें समाधान आमकां मेळोवंक जाय. म्हज्या वैयक्तीक समाधानान खंय समाधान हाडूंक जायना. आमी पागोरूच उबारता न्ही आसतना मनशां मदें संख्या आमी बांदूंक फुडें सरना. तर क्रिस्ताचें समाधान हांवें हाडूंक सदांच करूंक जाय. अब्राहम लिंकन एक फावटी म्हणालो, आय हॅव डिस्ट्रॉयड ऑल माय एनिमीज बाय मेकिंग देम माय फ्रेंड्स. म्हजे वैरी कोण पुरो आसले तांचे कडेन हांव संदान चलयतां, तांकां हांव मोग दितां, आनी मुखार वैरी म्हाका कोणी ना, सकड म्हजे भाव, सकड म्हजी भयणी. दलाई लामा एक फावटी म्हणालो, खंय चायनाच्या लोकांक पळयत आसतना म्हाका कातर न्हू उडया म्हूण जाता, कित्याक तांणी येवन आमकां टिबेटांतल्यान भायर लोटलें, आनी इंडियांत आमी येनेसर निराश्रीत जावन आसा. तर इतलें म्हाका भोगतालें, पूण आज म्हज्या काळजांत समाधान आयलां. देवाच्या बळान हांव तांकां भोगसूंक शकता. एका चायनिसाक हांव पुटलून धरून म्हजो भाव म्हूण लेखूंक शकता. असलें देणें म्हाका देवान दिलां. हांव संतोश पावता म्हणून दलाई लामा म्हणूंक जालो. जर आज म्हाका आनी तुका तें देणें मेळ्ळां गी. नातालांचें फेस्त जालें, 9वें वर्स जालें. बाळूक जेजूच्या 9व्यानाचेर आमी आसा. पुर्व आमी फेस्त करचे आसा. अपुर्बायचो संदेश आमी भावा भयणी भाशेन जियोंक जाय. आमी म्हज्या शेजाराक कोणा कडेन उलयना, ताका वचोन हॅपी न्यू इयर, हॅपी क्रिसमस, हॅपी फिस्ट म्हूण ताका भेट दिवंक हांव तयार आसा गी. हांवें संको बांदिल्ले बरी जाता. माय आनी सुने मदें तत्कार आसा जाल्यार, झगडें आसा जाल्यार, उलोवणें ना जाल्यार मायन इल्लें आपणाचेंत ओडपण चिंतिनासतना सुनेक वचोन कितें बाये म्हूण उलोवंक जाता गी. भावा भावा मदें झगडें आसा जाल्यार व्हडलो भावूच ल्हाना भावाक वचोन मेळोवंक आयतो आसा गी. विगार आनी काजीतोरा मदें बरें ना जाल्यार विगारूच वचोन काजीतोराक कितें बाबा कसो आसाय म्हणूंक सदांच शकता गी. माद्री मदें बरें ना जाल्यार एक माद्रान एकल्याक मेळोवंक शकता गी. हे कश्टांचें. शांती समाधाना विशीं सरमावन दिवंक बारीक सुलाब आनी अर्देवर सरमावन दिवयेत. पूण वचोन तांकां आरावन धरून, तांकां बरें उतर उलोवन, तांकां समाधानाचें साधन जावन बारीक कश्ट आसा. आसिसीच्या सान फ्रांसिसान सांगलें बरी, हेरांतान बोगसणें आयकुच्या की हांव बोगसूं, हेरांतान मोग आशेवच्या की हांवें मोग दिवंक हांव जेन्ना तयार आसा तेन्ना न्ही जाय की हांव एक समाधानाचें खातीर जावंक पावतां. तर मोगाळ भवानी भयणी, ह्या फेस्ताक तयारी करता आसतना आज दाना पैकी दान, वर्तें दान, समाधान हाचे विशीं नियाळ केलो. आनी हो नियाळ आमच्या काळजांक लागूं, आमच्या मनाच्या स्मृती पटलार तो केळो. आमी घरा येता आसतना पयलीं आमी चिंतूंक जाय, जेजू समाधानेचो, शांतेचो कुंवर, तो म्हज्या काळजांत आयला, म्हज्या घरांत आयला. हाचो परिणाम जावन हांव म्हज्या भावा कडेन, हांव म्हज्या भयणी कडेन, सकडां कडेन एका कुटुंबा भाशेन समाधानीन जियोंक आवडेतां. असली चिंतना आमचें तें आयलीं जाल्यार ह्या फेस्ताक आमी बुन्याद घाल्ले बरी जाली. सोम्याचें समाधान आमचें तें येवं. त्या अपुर्बायेच्या जकारियाचीं उतरां आमच्या दारार समाधान सदांच रास करूं. म्हज्या घराच्या दारार समाधानाचो दिवो पेटत आसूं आनी हाचे तावन हांव हेरांकय एक समाधानाचें खातीर जावंक पावूं. आमेन. Oh, don't you
मोगाळ बहिणी भावानो, समाधानाचे वर्तें देणे जण एकल्याक लाभो म्हूण मागून आमी भेटोवचे उण्या वयनाचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या लेकी पवित्र विचारवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सपदवेदर आनी सासनाच्या देवा, सवकाळी आनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या बोरवें आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजूस वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैबाक दिश्टेक पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदतां बराबर आनी सर्गीच्या दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so good pergatuya. सोम्याचे तुझे मरण आम्ही संगमता. तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही पुरगटा. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता.
बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जिवंतपणाचो भक्तीपण उडास करता वो जिवित सोंड आनी सोडण्याची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्मेन एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरये देवाचे आनी आमचे माये संगाती भगिवंत जुजे तिजो पती भगिवंत धर्मदुतां आनी सर काळीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सवंदननी वैभव तुका ससनाच्या ससनात इजाया प्रवादीची अपुरबायची उतरां एक सिंह एका गाय बरी तन खाता एक बल्पो आनी एक भुरगें सांगाता रावता हे मनशा कुळाक चिंतूंक असाध्य म्हज्या पर्वताचेर सगळी शांतीचें जावन उरतलें ही शांती आमकां मेळयली जाल्यार देवानंत फावो करूंक जाय आमी थोडे पटी वागा बल्प्या गाय बरी विविध रुपां घेवन एकामेकाक झगडें करता एकामेकाची मासां खाता पूण हें समाधान आमचें तें येवंक जेजून शिकयलें प्रार्थना सांगता आतां म्हणया आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक भोगपिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सुवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत स्वस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त येण्याक बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुती सो पातकांतली सुटय आनी सो आकांतांतली वाटय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें आनी हांगासर जमलेल्या जण एकल्याक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकाचेर न्हय सुमया पूण तुजेर आनी पवित्र सभेचेर आमी दवरल्या अखंड वावरताची दीश घाल आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयेची शांती तुमचे सोबे आसो दाना पैकी वर्तें दान समाधान हाचो बायलो गुर्त एकामेका वांटून घेवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटले आमची काकुळत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटले आमची काकुळत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी मोगाळ बाबा आनी भयणी शांतीचो कुंवर जावन आसलो सुमी जेजू क्रिस्त हो देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपुणे लाभलेली आमा समेस्ता सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
जेजू हांव तुका काळजांतल्या घेता संतोषान तुझे मासरत सेंता तुझे जेजू आजावीत जाता तुझे सोम्या पातयेव नांव रावता जेजू ये तूं काळजां वेडार दर्या टाण्या तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां नीत देखता तुका सेंतो आतां घालयता जेजू ये तूं काळजां वेडार दर्या टाण्या तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां नीत देखता तुका सेंतो आतां घालयता जेजू ये तूं काळजां वेडार दर्या टाण्या तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां नीत देखता तुका सेंतो आतां घालयता जेजू ये तूं काळजां वेडार दर्या टाण्या तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां नीत देखता तुका सेंतो आतां घालयता कश्टतल्यान येया वजन ववयतल्यान येया तूं आनी हांव जावन आसां कश्टतलीं ना समाधानेक लागून ह्या कश्टांचो बरो आमच्या कांदार वोवून आसां क्रिस्ताचें येणें अपुरबायेचें देणें हें वजें आपणाच्या कांदार घेता आनी आमकां सुटका लाभयता तर मोगाचें न्हू फुलटन जेशीन म्हणटा देर इज नो वर्ल्ड पीस विदाउट सोल पीस म्हज्या काळजांत समाधान ना जाल्यार संवसारांत समाधान आशेवन कितेंच फायदो ना तर आमच्या काळजांनी समाधानाचें बिंकीर लावन दी म्हणून सांगून आमी मागया ह्या युकरिस्ताचो फळ जावन आमी हर एकलो एक समाधानाचें हातेर जावया आनी ह्या समाधाना निमती हांव आनी तूं फ्रतेल्ली तुत्ती भाव आनी भयण असल्या माया मोगान आमच्या सगळ्या सेसंबरा कुटुंबां भितर सांगाता जियोंकू साध्य जातलें प्रार्थुया प्रितीवोन बापा तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें
हे तुझ्या मोगाचे उजणे पसो तो दिसमास दिसतो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावान आटपलेली तुझी सोडवण सगळ्या मनशां पावय म्हणून आमी मागता. जेजूचे नाव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाखणू आमकां पावय म्हणून आमी प्रार्थिता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे. दायकन बसात. आज शांती आणि समाधान स्थापन करच्याक मागचो दीस. फाल्यां पिडेस्तांगातेर मागचो दीस. प्रत्येक जावन 10:30 वरांच्या मिसा वेळार आनी सांजेर 6 वरांच्या मिसा वेळार पिडेस्तांगातीर आमी मागतेले हांव. तशेंच 10:30 वरांच्या मिसा वेळार जर तर कोणी पिडेस्त आयल्यान तर आनी कुमसार जायचे म्हणली आशा आसा तर तुमी बसल्या कडेच याजाक येवन कुमसारां करतले. ही सौलभ्य केवल पिडेस्तांगातीर आनी अस्वस्थ आसल्ल्यां खातीर मात्र. त्या देखून पिडेस्त आनी अस्वस्थ आसात तर फाल्यां तुमी सकाळी 10:30 वरांच्या मिसा पयले आयल्यार तर आमी आमच्या याजाक येवन कुमसारां करतले. आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयले प्रधान याजक जावन आसात बाप आर्चबाल्ड गोन्साल्वीस, प्रस्तुत ऋषीवना आध्यात्मीक केंद्र राणीपुरा हांगाचे डिरेक्टर जावन आसात आनी ताच्या सांगाता 6 बेटवणी केल्ले जावन आसात फादर मायकल आमचेच कोवेंताचे याजक. ह्या दोगां याजक बापांक आमी बरें मागता आनी तांच्या याजकी वावरांत जेजू बाळका सोमिसणार आशिर्वादां आमी मागता. नोव्हेनाच्या दिसांनी ह्या फेस्ताच्या दिसांनी कोणाकी जर तर मिसां दिवंक आसा तर बाळक जेजूच्या ग्रोट्या लागीं म्हळ्यार म्हज्या दाव्या कुशीन आसच्या त्या स्टॉला लागीं तुमी वेचे आनी तुमची मिसां थंयसर दिवची. जर तर कोणाकी फेस्ता बाबतीन उदार काणीक दिवंक जाय तर तुमी थंयसर कावंटराक वेचें. हर एका वर्सा बरी ह्या वर्साय मीस जाल्ल्या उपरांत जेवण दिवची आशा आसली तरी कोवीड नियमां पाळोवंक आसचे निमती जेवणाची विलेबरी करूंक ह्या वर्सा आमकां साध्य जायना. पूण आमच्या संगाता सरी सुमार 200 वयर स्वयंसेवक आनी वॉलंटियर आसात. जर तर तुमी कितेंच दिता तर तांच्या जेवणा खातीर आमी उपेक्षितल्या. जर तर कोणाकी वरवीं दिवंक मोन आसा तर जेजू बाळकाचे इमाजे मुखार इगरचे भायर आसता ते इमाजे मुखार तुमी दवरयेत. आमच्या स्टॉलांत कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी कन्नडा, कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेंत स्टॉलांत मेळटा. जर तर कोणाकी जाय तर घेवचें. सांगत आसतना मानबाळक जेजू म्हयन्याळें पत्र हाका कोणाकी वर्गणगी दिवंक जाय तर वा नवीकृत करूंक जाय तर आमच्या स्टॉलांत तुमी मेळचें. हांगासर जावची सर्व पवित्र कार्यक्रमां मिसां जावं दी वा मागणे जावं दी आमी कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाचेर आमी फायज करतले हांव. जर तर कोणी पळयता तर सबस्क्रायब बटन दामल्यार मुखार जावची सर्व मिसां आनी पवित्र कार्यक्रमाचें नोटिफिकेशन तुमकां मेळटलें. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची विस्नार आशिर्वादां आमी मागता. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी मिसाचो आख्रेचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपले विश्वार आशिर्वादां वतो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. प्राग्याच्या बळखाचे सुचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां संगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिरागून कन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय
तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. भवन आनी भयणीनो, एक घडीभर भक्तीपणी दोळे आमचे धांपया, हात आमचे जोडया. बळका जेजूक नोवेन करूंक दुसऱ्या दिसा आमी हांगासर जमल्या विशेष रितीन ह्या दिसा आमी क्रिस्तांव भाव भयणीच्या समाधानाच्या फळा पासून आमी मागता. तर एक घडीभर उगडास आमी हाडया. आमच्या जिवितांत जायते जण अक्रिस्तांव भाव भयणींची सांगातपण आमच्या जिवितांत आसा. जावं पुरो आमच्या शेजारा एक अक्रिस्तांव कुटुंब आसा. त्या कुटुंबांत जायतो उपकार आमकां मेळ्ळा, जायतें बरेंपण तांणी आमकां दिलां. तांचे खातीर आमी मागूंक विसरलां. तर हो जावन आसा जगतो वेळ, ह्या नोवेना दिसा तांचे खातीर आमी मागोंक. त्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो उगडास आमी हाडया. जावं पुरो आमच्या शेजारा अनेक कुटुंबा कडेन आमी बऱ्या संबंदान नाव रागार आसाव. तर आयचो जावन आसा वेळ, ही जावन आसा घडी. इतलो बरो बोक्सेनाचो सेर्मांव आमी आयकल्या उपरांत, देवाच्या उतराचेर नियाळ आमी केल्या उपरांत जर तर त्या कुटुंबाक आमी बक्षिना तर बाबा आनी भयणी ह्या नोवेनाचो फळ कितें? सुमया लागीं सांगया, तांचें नांव कान सांगया. सुमया, ह्या कुटुंबाक आज म्हाका बक्षूंक घटाय दी, बळ दी, तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत दी. म्हजेच की म्हाका जायना सुमया, म्हजो हांकार, म्हजो स्वार्थ म्हाका सोडिना, पूण तूं आसाय तर तुज्या बळान म्हाका करूंक साध्य जातलें म्हणून त्या कुटुंबाक बाळका जेजूच्या पांयां तळा दवरया. जायते अक्रिस्तांव भाव आनी भयणी आमी काम करच्या त्या जाग्यार आमकां आधार दितात, आमकां सांगात दितात. तांच्या त्या सवां खातीर मागया. जावं पुरो ड्रायव्हर जावं न्हू, जावं पुरो आमच्या ऑफिसांत, जावं पुरो आमचो वैद्य जावं न्हू, डॉक्टर जावं न्हू, जावं पुरो आमच्या घरा कामाक कोणी आसात, ह्या सर्व अक्रिस्तांव भाव भयणी खातीर ह्या वेळार आमी मागया. हे समाधानाचें फळ, शांतीचें फळ सदांकाल हर एका भावा भयणी थंय आसूं दी. सदांच माया मोगान आमी जियोंक, बक्षिनाच्या स्पिरितान जियोंक जेजू बाळकाचो आदार मागून सांगाता प्रार्थुया. ए भगेवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अजय पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसाव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसाव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक.
जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आनी आयक आमचे मागणे परत एक पुटी आमचे सर्व खासगी गरजो सुमयाच्या पांयंतळ आमी ह्या वेळा दवरया आमच्या बऱ्या भलायकी खातीर मागया जायते इरादे त्या सवा मागणी घेवन आमी हांगासर जेजू बाळकाचेर पातयेव न्हू खऱ्या बावार्थान आमी आयल्या तर आमचो वेळ हो आमी एक वर कितें करसीत हांव हांगासर ह्या पोन शेतांत हो निर्फळ जायना हे बाबा आनी भयणी सर्व मागणी ताच्या पांयंतळ दवरया भक्तीपणी खऱ्या बावार्थान पातयेवया जर आमी खऱ्या बावार्थान पातयता खंडिसावन आमी मागले मेळटले म्हणली पातयेनी आमचे थंय उपजतली पवित्रात्म्याच्या फळान आमी भरतली हांव त्या देखून सर्व कंत बेजाराय दूख आसा निराशा आसा पिडा शिडा मोतीची बेजाराय सगळे सोमयाच्या पांयंतळ दवरया कोरोना वरवीं आमच्या मोतीक आज आमच्या जिवितांत आज निराशा आयली जावंक पुरो कावजिनी आसा जावंक पुरो मोगलें मेट कशें काडचें त्या विशयांत आमी चिंतून आसा जावंक पुरो आमच्याच घरा घरकार आसात टेन्शनार विरारायन बेजारायन पियेवन आमकां आज घराचें समाधान ताणें निसंतन केलां जावंक पुरो तांचे खातीर ह्या वेळा भक्तीपणी मागया आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया भुरग्यांनी तांचे फुडार तरणाट्यांनी बऱ्या तरेन विंसवन करन आमच्या धाकटुल्या भुरग्यांनी तांची मत गिन्यान बऱ्या तरेन केंद्रीकृत करूंक जाय अशी सर्व कृपा ह्या वेळा भक्तीपणी आमी मागया हांगासर जायती आमी आयल्या आमच्याच अक्रिस्तांव बाबा भयण्यांनी आमचे तांचे खातीर मागूंक आमचे लागीं विनंती केल्या जावंक पुरो हे आमच्याच क्रिस्ती बाबा भयणींनी मागूंक विनंती केल्या तांच्या गरजां खातीर मागया हे 9 दिसाचे नव्यान आमी सदांच आमी जिवितांत आमी हे 9 दीस आमी हांगासर करसीत आसतना आमी आशेल्लें आमी मागिल्लें देवाची कुशी वयतर देव आमकां फावो करून दी म्हूण भक्तीपणी मागया विविध पिरेन कश्टांच्या सर्व आमच्या भावा भयणी खातीर मागया फाल्यां आमी विशेष रितीन आमच्या पिडेस्त भावा भयणी खातीर प्रायस्तां खातीर मागता आसतना देव तांची पिरा सुसून व्हरूंक जाय अशी सर्व कृपा फावो करून दी ती दूख कितें आसा ती सोंसचें बळ पवित्र आत्मो फावो करून दी म्हूण मागया सगळी आमची मागणी सांगात उबान म्हणया ए अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतलें बिरमतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवनी काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावून आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदांच सर्वता आमेन हे अर्गा मागणे म्हणच्या पयलें बाबा आनी भयणी जायतीं अक्रिस्तांव बाबा भयणी आमच्या जिवितांत आयिल्लीं तांणी आमचे खातीर जायतें बरेंपण केलां कळीत आसतना या कळीत नासतना सदांच जावंक पुरो आमी तांचो आदार आशेता तांणी आमकां आदार दिला आमकां दीस रात सेवा केल्या थोडे पटी आमच्या शेजारच्यांनी जावंक पुरो कामा कडेन जावंक पुरो इस्कॉलान जावंक पुरो इश्ट मित्रांनी जावंक पुरो तर ह्या बाबा भयणी खातीर देवान आमच्या जिवितांत ह्या बाबा भयणी दिल्ल्या खातीर अर्गां दिवचो वेळ हो आमकां कळीत आसा आमची इश्ट मित्रां जावंक पुरो तांचे खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया संगत म्हणया ए बोव दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दयेकल्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपांच्या इमाची मरिफात तुजी बग सगळ्यान विस्तारून दी सर्व क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मसत जोडून दीत सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन बाळका जेजू आशिर्वाद घेवंक आमची तकली आमी बागोवया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सुमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा
आनी पवित्रत्म्या सवेंची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. Jesu'ka nama Tuhan, tuji bini susah nak orang Cini wati langsung asurnaka, burun payangka serga suka. Tuang surai Jesu, tuang kasar, tuang suratno. Tu samaskar berbewang ke Yesu di tunggal suwati kami tim cakawai tuang surai Yesu tuang kasai tuang suratmu tu samaskar berbewang ke Yesu di tunggal suwati kami dincakawan Mugar putra soyan ampar mulia shimati angka. भगवान कुसाचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.